विद्यावृद्धी संस्था 31 मार्चाक 17वो वर्धापन दीस मनयता। ही कार्यावळ फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातली। ह्या वेळार होंडा 70च्या निवृत्त शिक्षिका श्रीमती कमल सदाशिव कुंभार हिचो भोवमान गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी जातलो। RDX गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। सेकंडरी स्कूलांत आज आमच्या स्कुलांत जवळ 1000 भुरगीं शिकतात, रायट फ्रॉम नर्सरी लेवल टू 10th स्टँडर्ड। ह्या दरम्यान आमी एक वेगळे तरेचे स्कुलिंग एस्टॅब्लिश केले फोंडे शहरात। स्कुलाची जी पयलीं जी स्कुलां चलताली ताचे पासून वेगळे अशें एडवान्स मेथड वापरून आमी हें स्कूल स्टार्ट केलें आनी ताका आमकां लोकांनी भरघोस पाठिंबा दिलो। आमी वर्सुकी आमचो एक कार्यक्रम एनिवर्सरी म्हणून साजरो करतात आनी ह्या वर्सा ती एनिवर्सरी आमी 31 मार्चाक राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा ठरयल्या। लास्ट 17 वर्सां आमी पयलीं राजीव कला मंदिरात आनी ताजे नंतर जेन्ना राजीव कला मंदिर रिन्युवेशन आयलें तेन्ना आमी रवींद्र भवन मडगांव हांगा कार्यक्रम केलो जवळ 4-5 वर्सां। परत आमकां हांगा राजीव कला मंदिर लाभलें आनी लास्ट इयर पासून आमी राजीव कला मंदिरात हो कार्यक्रम घेता। हे वर्सा आमचो कार्यक्रम सकाळ पासून सुरू जातलो। 9 वाजता आमचे प्री स्कुलाचो कार्यक्रम भुरग्यांचो कॉन्सर्ट सुरू जातलो। तेजे नंतर 12 आमचें फॉर्मल फंक्शन जातलें किड्स नेस्ट स्कुलाचें। ते फॉर्मल फंक्शनाक आमचे बरोबर आसतले विनय तेंडुलकर, तशेंच यतीश डेंबो आनी अजित केरकार, वायस चेअरमॅन कला मंदिर। ताजे नंतर आमचो इव्हिनिंग विद्यावृद्धी प्रायमरी स्कुलाचो किड्स कॉन्सर्ट जातलो। तो 3 वरांचेर स्टार्ट जातलो आनी 5 सोंपून 5 आमचें फॉर्मल फंक्शन आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें।